सर गुड मॉर्निंग. सर ओंकार ते केन्ना मेरेन शिफ्ट जाता? ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंची पुराय टीम, मॅडम नेगी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFB हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान, ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर, ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगिना बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करूं. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे वन एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. शेतकऱ्यांक कितें कंपेन्सेशन बी चिंतलें? ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ते फॉरेस्ट. सिंधुदुर्गाचं एमएलएन म्हणलेलं म्हणजे एलिफंट जे आहा सिंधुदुर्गाचे गोंयचे ते वंतारान शिफ्ट करतले असं कितें कमेंट ना खबर ना, अलावड आहा न्ही ते करपाक. मॉर्निंग त्यांचा विचार अशें आशिल्लो कितें? वंतारान शिफ्ट करपाक प्रायवेट फॉरेस्ट गुजराताक पळय ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हणून म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नसल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळे तरेन ते आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल आयले, तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेलें आसा. थँक्यू.